नॉर्थ गोंयान भाऊ आसा, भाऊनी तुमचे भयंकर आरोप केले. भाऊ खंय पावले आमचे हॉस्पिटलचे काम, जमीन दिनान मरे ते आडोन बसल्यात. मागीर ते आणि आम्ही दोघंही चीफ सेक्रेटरीकडे सांगले, भाऊ तुम्ही तेव्हा कुठे होता हा प्रश्न. त्यानंतर ते मापाचे काम सुरू झाले. कुठं म्हणता आपण जिखपाक रावला. अरे म्हणून जाय नाल्यार कितें करतलो बिचारो. मनोज तरुण आसा, भुरगो आसा, म्हणटो हांव येता निवडून म्हणून. जी आज बिडी सिगरेट सिगार उच्चार जावंक लागला. ते कोणाच्या खुर्ची पासून स्फोट जाय. 30 ते 40 हजार मताधिक्यान काँग्रेसचो उमेदवार रमाकांत कलप निवडून येतलो ही पक्की खात्री. निवडून येतलो ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेग. नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक. लोकसभा इलेक्शन कांय दिसांनीच आमच्या गोंयांत जावपाचें आसा आनी पूर्ण गोंयभर प्रचाराचे जे वारे आसा ते सुरू जाल्ले आसा. काँग्रेस, बीजेपी, आरजीपी ह्यो ज्यो पार्टीज आसा तांच्यांनी आपले जे कॅन्डिडेट आसा ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा. हांव नॉर्थ गोंयांत सद्याक आसा आनी आमचे बरोबर अशे एक व्यक्ती आसा जे म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी तांचे कडेन उलयतना एक नवीन गोंयच्या बद्दल म्हायती ती कळटा बट गोंयच्या बद्दलचो तांचो मोग आणि लोकांबद्दल आशिल्लो एक आदर त्यांचो सदांच दिश्टी पडटा. कांय वर्सां पयलीं अशीच एक मुलाखत घेतिल्ली. आमी एका एपिसोडा खातीर आयिल्ले 4 एपिसोड शूट करून गेले हांगासर आमी. सो इतली म्हायती आमकां तांच्यांनी दिल्ली गोंयच्या बद्दल, भारता बद्दल. आणि आयज परत एक फावट तांचे कडेन आयल्या. आयज क्वेश्चन वेगळे आसतले बिकॉज आमी गोंयचेर उलयता, नॉर्थ गोवा सिटाचेर उलयतले. आणि आमच्या बरोबर आसा भारताचे आदले कायदो मंत्री एडवोकेट रमाकांत कलप. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयलीं थँक्यू सो मच. सगळ्यात पयलीं हांव सुरू करता. नांवां डिक्लेअर करपाक उशीर जालो खरो, पण नांवां डिक्लेअर जाल्या उपरांत तुमी डायरेक्टली प्रचाराक सुरवात केली. करेक्ट. अशें म्हटलें की पाडव्याक रावतले, पूण अशा गोश्ट्याक पयलीं तुमी विजिटींग ऑलरेडी सुरू केल्ले. पूण रिस्पॉन्स कसो आसा आतां पर्यंत? रिस्पॉन्स आय एम खूश, खूप आनंदी आसा. रिस्पॉन्स इतको उत्स्फूर्तपणे मेळटा. लोक म्हणटात इतकी वर्सां तूं भायर रावलो आणि आमी तुजी खरी म्हळ्यार आमी म्हटलें की तुजी वाट पळयताले, तूं कितें एक्टिव्ह हातूंत येतलो म्हणून. सो तो फायदो म्हाका जालो. आणि जरी राजकारणांतल्या इलेक्शन एका जरी उमेदवार म्हण ना रावलो न्ही, तर इतर क्षेत्रांत जे कार्य करीत रावलो हांव, लोकां मदीं मिसळत रावलो. विविध थरावरची ती कामां जाली. अगदी ग्रासरूट लेवल जाका आमी म्हणटात त्या पासून तो वयले हायली इंटलेक्च्युअल्स हांच्या पर्यंत म्हजो जो संचार जालो, अगदी युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापका पासून, व्हायस चान्सलर पासून तो ग्रामीण स्तरावयल्या प्राथमीक शाळेंतल्या शिक्षका पर्यंत ताचो फायदो म्हाका निश्चित आतां जावपाक लागला. लोक म्हणले आमी खूश जाल्यात, आनंदी जाल्यात, आमी तुमकां निवडून हाडटले. आनी म्हाजी खात्री जाल्या की नो मॅटर वॉट ओपोनंट्स से ऑर डू, विजय निश्चित आसा. आणि बरो 30-40 हजार मताच्या फरकान हो म्हाका विजय मेळटलो अशी म्हाजी खात्री आसा. भाई एक प्रश्न आसा. एक इलेक्शन म्हटल्या उपरांत आमी गोंयचो एक हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार मुद्द्याचेर इलेक्शन जाताले पयलीं. ते मागीर पयलीं जर आमी पळयले जाल्यार ओपिनियन पोलाचे मुद्दे जाले. ताच्या उपरांत गोंयचे स्पेशल स्टेटसाचे मुद्दे जालो. भुरग्यांचे जे हाफ तिकेटी खातीर जे मुद्दे जाले, अशे खुबशे इश्यूजांचेर इलेक्शनां जाली. आयज इलेक्शन तुमी मुद्द्याचेर पळयता आनी खंयच्या गोश्टीचेर पळयता? मुद्द्याचेर तर हांव पळयत ना. जे पळयता ते मुद्द्याचेर. असे अनेक मुद्दे आमच्या समोर आसात. उदाहरणार्थ भारतीय संविधान कशें राखचें, संविधानाचेर आक्रमण जाता काय कितें, जी काही प्रमुख तत्वां ह्या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये समाविष्ट झाली बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आधी पासून, ती तत्वां मूलभूत तत्वां आसात. ही मूलभूत तत्वांक कोणी हात लावंक जायना. आता सुपरफिशियल चेंजीस तुम्ही केल्यार हरकत ना. एखाद्या झाडाची फांदी जर चास्त तशी वाढून घरान घुसता तर ते छाटतात लोक, पण मूळ छाटिना केन्ना. तशा प्रकारे ह्या संविधानाचे संवर्धन आम्ही करूंक जाय. आणि आजवर माझ्या कडल्यानूय ते कार्य घडलां, कायदा मंत्री म्हणून घडलां. आणि माझे आदले जे महाभूत सगळे त्या पदाचेर वचून बसले त्यांच्यांनी केल्ले आसा. आनी ह्यान फुडें आमकां संविधानाचें रक्षण करणें हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. संविधानाचे रक्षण म्हटल्या उपरांत एक गोष्ट हालींच प्रभाकर बर्गला जे म्हाका दिसता निर्मला सीतारामन हांचे घोव आसा तांच्यांनी हे केलें की कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इन डेंजर. हय, तुमकां होच भंय आज सगळ्याच्या नदरेत वता. इस बार 400 पार अशा प्रकारची जी भूमिका जी आसा
ती कितें 2/3 मेजॉरिटी तुमकां लोकसभेन जाय म्हणून हें आसा. हरकत ना. लोकांक जाय जाल्यार लोक तुका 2/3 न्ही अगदी 100% सुद्दां तुमकां मेजॉरिटी लोकांक जाय जाल्यार मेळूंक शकता. पण बेसिक स्ट्रक्चर नांवाचें एक तत्व अगदी सुप्रीम कोर्टा पासून सगळ्यांनी आपल्या घटनेन आसा हें मान्य केलां. हे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अटॅक्ड इन एनी वे. तर आज अनेक जण जे भय व्यक्त करतात की कॉन्स्टिट्यूशनचे टोटल चेंजेस हे सरकार म्हणजे भाजपा जर सत्तेर येत इतकी मोठी मेजॉरिटी घेऊन तर ते करतले हो भय निश्चित लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाले आसा. आणि सीतारामन जो मिस्टर ज्या वरती उलयता ती तर एक मोठी प्रभावी अशी मंत्री आमची लीडर आसा मंत्री आसा आणि तिच्या घरान जर ही चर्चा जाता आसत तर ती चर्चा म्हाका दिसता घरोघर जावपाक जाय. बरोबर. अगदी वयल्यान खर पर्कुलेट जावपाक जाय. ती जेन्ना बजेट बांदता त्या वेळार ती सांगता की आपल्या नजरे समोर सर्वसामान्य नागरीक आसा तर तुझ्या घरान जर ही घटनेची अशा प्रकारची भीती जर व्यक्त जाता तर ती भीती अगदी ग्रामीण लेवलचेर सामान्य नागरिकांपर्यंत पावूंक जाय हो भंय आसा. म्हणून अशें दिसता की खंयच्याच पक्षाक काँग्रेस धरून लोकांनी अशें मताधिक्य केन्ना दिवं नये. पूण तुम्ही कायदो मंत्री आशिल्ले हे शक्य आसा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जावपाक? शक्य ना अशें न्ही. तुम्ही जर आता इतकी मेजॉरिटी घेतली 2/3 मेजॉरिटी घेतली आणि ताका मागीर रेटिफिकेशन बाकीच्या राज्यांतल्यान मेळ्ळें. काही अशी हे असतात अमेंडमेंट्स असतात ताका रेटिफिकेशन जाय राज्य सरकारा कडल्यान ते तांकां मेळपाक जाय. इझी ना ह्यो गोष्टी. जीएसटीक सुद्धा तशेंच हय हय ही गोष्ट सादी ना इझी ना. पण एकदा सत्तेच्या बळाचेर आणि आता आमी पळयलें गेली काही वर्षां ही जी होलसेल विरोधी पक्षाच्या आमदारांची आणि खासदारांची जी उचलून भाजपान तांचो प्रवेश जावंक लागला व्हॉट डज इट शो. एक भयंकर अशी परिस्थिती निर्माण दिसता की अशें जर सगळ्याचो जर एक्झोडस तेवढेच ना पळय गोंयांत तर आमी हे पळयलें कालच्या 2 इलेक्शनां नंतर आज आमचे कडेन फक्त 3 आमदार उरल्यात. बरोबर. ही जर परिस्थिती जावपाक लागली तर विरोधी पक्षाचो आवाज कोण उखलतलो कोण काडटलो आवाज. त्यासाठी ही निवडणूक आजची खूप महत्वाची जाल्ली आसा. कॉन्स्टिट्यूशना कडेन असो खेळ मांडू नये अशी अपेक्षा हांव व्यक्त करता सर्वसामान्य जनता व्यक्त करता. जगातली एक अत्यंत उत्कृष्ट अशी आमची संविधान आसा हे मान्य जाल्लें आसा आज जगभर. बरोबर. तर हांव परत गोंयचेर येता. गोंयचेर येता आसतना हांव काँग्रेसी कडेन पयलीं वता कारण हांव ताजे वयल्यान सुरवात करता. जे काम आमकां दिसपाक जाय आशिल्लें जे प्रखरपणान काँग्रेसी कडल्यान फाटले 1 वर्स धर कारण इलेक्शन येता हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. जे मुद्द्यांचेर रस्त्यार देवप किंवा बाकीच्यो गोश्टी करप हे खूब कमी प्रमाणान दिश्टी पडले. सो हे दिसता की हाचो इम्पॅक्ट ह्या इलेक्शनाचेर जावंक शकता. कितें आसा एखादो जर बॉम्ब गळो घातलो एखाद्या वस्तीचेर आनी ती उद्ध्वस्त केली तर लोकांक सावरपाक वेळ लागता. परत एकदा ते घर उबें करपाक वेळ लागताच. तसो प्रकार आपल्या काँग्रेस बद्दल गोंयांत जालो. आक्रमणच तें बॉम्ब गळोच तो उखल्ले सगळे आमदारांनी घेवन ते घेवन गेले. पयले फावट तेंच जालें. त्या बरोबर सर्वसामान्य कार्यकर्तो हादरलो. आतां फुडें कितें व्हॉट नेक्स्ट. आणि ह्या शॉक मधून तो भायर सरपाक काही काळ जर वेळ लागलो न्ही तांकां दोश दिवं नये. काही दोश दिवं नये. नेते कितें करीत नेत्याचीच जर आक्रमण जालें नेत्याचेरच नेतेच खंय पावले लोकांक खबर ना. ह्या परिस्थितीन आज ज्या तितक्या प्रमाणान काँग्रेस सावरल्या न्ही हें कौतुकास्पद आसा. गांवागांवान हें दिश्टी पडटा. लोक म्हणटात गेलो रे आमचो सोडून पार्टी आमी ताका मोठ्या उमेदीन निवडून दिल्लो. हरकत ना आमी काम करतले. हे जेन्ना उत्स्फूर्तरित्या त्यांच्या काळजांतल्यान भायर सरता पळय दॅट इज द होप. आनी थंय त्या मुद्द्याचेर जावं येता. हेच म्हाका गांवागांव दिश्टी पडटा. हेच मतदारसंघांतल्यान दिश्टी पडटा. पूण तुमी म्हणटा तो बॉम्ब घातलो म्हणटा ते स्वता जावन कोण वचोंक ना? गेले आसतीत. बॉम्ब घाल्ले हो एक प्रतिकात्मक असं चलपाचें हांव तुमकां उदाहरण दिता. म्हणटा पूण इंटरनल इम्प्लोजन सुद्धा म्हणटात. एक्सप्लोजन आणि इम्प्लोजन असता. अशें जालां नायत काहींच्या बाबतीत. बट ऑल द सेम काँग्रेस पक्षान घटनेन बदल केल्लो आणि होलसेल जी आमदारांची किंवा खासदारांची जी लोक एवढे तेवढे जे होतात त्याचेर बंदी हाडली. ती बंदी हाडली आमी छान जाली अशें सगळे जाण म्हणपाक लागले न्ही. पण आता होलसेल जाल्या बरोबर ती 1/3 कितें आणि हाफ कितें आणि फूल कितें अशें जाल्लें आसा. आणि भंय दुसरो म्हळ्यार कितें भंय जी आज इडी सिगरेट सिगार हो उच्चार जावंक लागला. ते कोणाच्या खुर्ची पोंदा स्फोट जायत सांगून अशी जाल्या परिस्थिती. म्हाका दिसता हाजेर
ही गोष्ट खूप भयाबीत आसाच ना म्हणू शकना बिकॉज नॅशनल लिडर्स सुद्धा भितर पडलेले आसा. सो हेजो इम्पॅक्ट इलेक्शनाचेर जातलो काय लोक रिपकशन्स करतले, लोक भायर येवन आनीक वोट करतले? लोक रिपरकशन करतले. कित्याक सांगता, जे नेते काही जण गेले न्ही, काल परवा पर्यंत त्यांचेर कसले कसले आरोप, 70,000 कोटी रुपयाचे भ्रष्टाचार केला असो महाराष्ट्रातल्या एका नेत्याचेर आरोप. आम्ही आत टाकणार, वो अंदर जाएंगे, कभी नाही बाहेर आएंगे, अशा प्रकारची वक्तव्य ज्या लिडराबद्दल करण्यात आली, तोच लिडर तुमच्या पक्षात दाखल जाता. ईडी खंय नाच जाता, विस्ता विडी, पुलीस सीबीआय खंय गेले कळना. आणि जे इवन प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना तांकां दोश दिलो, त्या प्रायम मिनिस्टरच्या मांडीक मांडी लावन तो नेतो बसता. लोकांनी कितें समजूं? दोगांय बद्दलचो एक साशंकता निर्माण जाली. सत्ताधारी पक्षाबद्दलही लोकांच्या मनात एक अरे तू अशें म्हणटालो आनी आतां ऐकल्यात तुवें. आनी त्याच बरोबर ह्या काँग्रेसी नेत्याबद्दलय जालें. तू सांगतालो मरे कोण हांव खंय वचपाचो ना, अमूक करपाचो ना म्हूण, तेवढेन कसो केलो. एका नेत्यान तर म्हाका सरळ सांगलें, जेल या बेल अशी परिस्थिती आपली जाल्ली आसा. कितें करूं? बेल तर मेळना, जेलान आमी बसता. आतां पळय कितें जालें तें आपल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याचें कितें जालां तें. बरोबर. ताका बेलय मेळना. इलेक्शनच्या तोंडाचेर सगळो तो पक्षाचो नेतो. प्रश्न सादो पडटा. तो पळून वतलो खंय? देशांतल्यान पलायन करपाची शक्यता आसली ना. मागीर कित्याक ताका अरेस्ट करपाक जाय आसलो? जावं न्ही इलेक्शन हें. कायद्याच्या विरुद्ध कोणूच ना. आमी म्हणटात इन्व्हेस्टिगेशन जावंकूच जाय. जर कोणी आरोप, खोटो आरोप सुद्दां जरी केलो, त्याची शहानिशा जावंक जाय. बरोबर. ताका अरेस्ट करूंक जावो तितको ताका अरेस्ट करतले. काही निर्बंध घाल. तू एक क्षेत्र सोडून भायर वचतलो, बाबा बरें आसा. गेलो जाल्यार आमकां तुवें तुजो ठाव ठिकाणो सांगपाक जाय. हे इतकें आसतलें आमचे कडेन की अशा प्रकारची कित्याक ही वागणूक दिवप? म्हणजे लोकशाहीच्याच गळ्याक खंय तरी नख लावपाचो प्रयत्न केले. डायरेक्ट अटॅक दिसता न्ही तो. हे लोकांपर्यंत पावला. लोक हेच म्हणटात, चोर मरे तो, निश्चित ताका फाशी दिवया. अरे पण ताका तुम्ही संधी तरी दियात. बरोबर. आपली बाजू मांडपाची ताका संधी दियात. तो आता निवडणुकीक उबो आसा, ताका निवडणूक प्रचाराक तरी वचूंक दियात. जाच्या स्टेटमेंटाचेर अरेस्ट केला ताका बेल दिल्या आणि सगळ्यो गोष्टी चलता. इट इज स्ट्रेंज. ओके. सर, गोंया बद्दल उलयतना गोंयचे मुद्दे, गोंयचे सेंट्रीक मुद्दे आसा, हय. तशेंच प्रत्येक गोंयकाराक लागपी मुद्दे सुद्दां आसा. म्हारगाय आसा, तितूर मागीर ओवरऑल म्हारगाय म्हणटा आमी घरान यूज करपी तशेंच पेट्रोल सुद्दां. तुमचे आरोप जाता की तुमी 60 वर्सां कितें केलें आनी आमी 10 वर्सां कितें केलें. तुमकां दिसता ह्या 10 वर्सांक म्हारगाय जितली 60 वर्सांक वाडली तेच्या परस चड वाडल्या काय कमी वाडल्या? जशी इकॉनॉमीन वाड जाता अर्थकारणात, तसो त्याचो बरो वायट परिणाम आमी कसो जोगतात? ह्या भाववाडी वयल्यान जोगतात. सर्वसाधारण माणूस जो पळय जीवनोपयोगी वस्तूंचो खरेदी करता, त्याच्या बोल्साक, त्याच्या खिशाक कितको ताण पडटा त्याच्यावर आमी ताण करता. अशें न्ही की हांव म्हणना की जो प्रायस 1947 सालान कांद्याचो भाव आसा तो आज आसतलो अशी अपेक्षा हांव करिना. कोणीच तशी करूं नये. बरोबर. कारण वाडत गेलें सगळें गेलां. पण ते वाडीचें प्रमाण कितें हें जर पळयत न्हय, तर काल 10 वर्सां पूर्वी ज्या बीजेपीचे मंत्री रस्त्याचे सिलिंडर घेवन आंदोलन करताले, कांदे घेवन तोलीत बसले, पळयात कांद्याची तुका कसो भाव वाडयलो सरकारान. तेच सरकार दुप्पटीन तेचे भाव वाडयता. गॅस तुका 400 रुपयान तुका गॅस मेळटली म्हणटा ती आज 1200 रुपयाचेर कशी पावता. कांद्याचे दर आकाशाक कशे भिडटात. आणि अकस्मात एकदा भिडटा जाल्यार दुसऱ्या वेळार इतके ते कोसळटात की तो शेतकऱ्याचे पोट सुद्धा भरना. ताका श्रमाचे मोबदलोय ताका मेळना. म्हणून शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाक सुद्धा एक हमी भाव आसचो ही मागणी. काँग्रेसीन तिका पाठिंबा दिल्लो. हमी भाव आसपाक जाय. कारण शेवटी तो सुद्धा जगलो न्ही. शेतकरी जगलो तर सर्वसामान्य जनता जगतली उत्पन्न. ते आमी ते करूंक हें सरकार तयार ना. जे आता पंजाब हरियाणात जे आंदोलन चलता ते MSPचे मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुम्ही डिक्लेअर करा. बरोबर. ते तुम्ही करना. भाववाढीचेर तुम्ही निमंत्रण दवरता. जीएसटी हाडटा. जो भाववाढ वाडली की जीएसटीन तुका उत्पन्न वाडलें न्ही सरकारचें. हो हेतू काय कितें तुजो अंतस्थ हेतू. सरकारची तिजोरी भरची. कशी भरची? वाडोवनी भाव. भाव वाडले की जीएसटी वाडली. टॅक्सेशन वाडलें. एवढेच जो कोण उत्पन्न जाला त्याच्या इन्कम टॅक्साचेर वाढ झाली.
तुका तर मोनोपॉली आसा कोणाक एकट्याक कोणाक फायदो दिवपाची अशी? मोनोपॉली चित्र आज दिसता. देशातले 2% उद्योजक, श्रीमंत लोक इतके आज संपूर्ण देशाची संपत्ती त्यांच्या हाताने एकवटल्या. हे सरकारी फिगर्स असतात, आम्ही सांगची बरोबर. गरज ना. आणि उर्वरित जी संपत्ती असा ती 80% लोकांच्या हातात. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखाली जे लोक असतात ते अक्षरशः बरडले, त्यांना कोण पळयता? त्यांना कोण पळयना. आणि भंय असो जाता. एक काळ असो आशिल्लो आमचे कडेन की बाहेरच्यो सत्ता हांगा हल्लो करून आमचे राज्य काबीज करताले. आता अर्थकारण काबीज करता. बरोबर. तुझ्या जमनीची तुझ्या घराची गरज ना. हांव भायर रावता आणि तुझ्या घरातल्या मनशाचे जे कितें उत्पन्न मनशाचे आसा पळय ताचेर नियंत्रण करता. तशा प्रकारे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरचे जाले. ही जी साम्यवाद आमी कुशीक दवरया. आमच्या देशान साम्यवाद कुशीकूच थेयल्लो. बरोबर. भांडवलशाही कुशीक थेयल्ली आणि समाजवादाच्या मार्गान आमचे सरकार पुढे वचा. 5 पंचवार्षिक योजना जातल्यो. बरोबर. पंडित नेहरूची असंख्य भाशणां ह्या गोष्टीचेर आसात. असंख्य अशा नेत्यांनी, अर्थशास्त्रज्ञांनी याच्यावर आपले विधान केल्ले आसा. अमर्त्य सेन सारको नोबेल पुरस्कार प्राप्त जाल्लो शास्त्रज्ञ ह्या संदर्भात उलोवन गेल्लो आसा. आणि आमी समाजवाद कुशीक दवरलोच. आणि कॅपिटलिस्ट भांडवलशाही पुंजीशाही कडे आमी इतके सरकार आमचे वळला की आमी आज वर्तमानपत्रांतल्यो जाहिराती बिनधक्क दादांनी जाहिरात दिता की देशातले 90% पोर्ट आणि विमानतळ आपल्या ताब्यात आसात. आणि भितर इतली कोटीची भितर उलाढाल जाली म्हणून तो गर्वान सांगता. आमी प्रश्न पडटा अशा वेळार बरोबर. हे योग्य की अयोग्य? म्हाका दिसता खूप विचार करपा सारक्यो गजाली आसा आणि प्रत्येक सामान्य नागरिकांक हे कळपाक गरजेचें आसा. गरजेचे आसा खरंच. आजकाल ह्यो गोष्टी कळना सादेपणान आणि त्यो कळटा त्यो व्हॉट्सएप मिडिया वयल्यान, व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटी वयल्यान चुकीची माहिती मेळटा. चुकीची माहिती मेळटा. खूप चुकीची माहिती मेळटा. हांव सदांच सांगता की व्हॉट्सएप मिडिया वयल्यान किंवा व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटी वयले काय सगळेच खरें मानू नाका. सगळे मानू नका. एकदा तरी तुम्ही वचून आणि गुगल आसा कितेंचेर तरी चॅक करू शकता सगळ्यो गोष्टी. बरोबर आसा. सर नॉर्थ गोंयान भाऊ आसा. भाऊनी तुमचेर भयंकर आरोप केले म्हणजे हय. फाटल्या दिसांनी चालूच आशिल्ले की तांच्यांनी आपले कडेन डिबेट करची किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी. सो ते म्हणटा की आपूण काम केले. तुम्ही सांगले की तांचे भाऊन काय करूं ना किंवा बाकीचे जे ऑपोजिशन पार्टी आसा तांच्यानी सांगले की भाऊन इतली वर्सां कांयच करूंक ना. ते म्हणटा आपूण खूप कितें केले. आयुष हॉस्पिटल हाडले, मोपा हाडले आणि आपले जे कितें आसा ते फुडले आपूण जिखून आयले उपरांत सगळ्या लोकांच्या फुड्यान दवरतले अशें तांच्यांनी खाली स्टेटमेंट केला की हे जो ट्रेलर आसा पिक्चर फुडल्या हेका दाखयतलो म्हणून आपूण. कशें पळयता हे गोष्टी कडेन? भाऊ जनता इतली भोळी ना. आणि भाईन सांगता म्हणून ते सगळें खरें म्हणटा इतकी जनता भोळी ना. तौलनीक अभ्यास जनता करता. खरोखरच तुम्ही 25 वर्षां कौतुक तुमचें. 25 वर्सां तुमकां एक जागा मेळप ही सादी गोष्ट ना अशें मानता, जरूर मानता. परंतु तुमकां ती खुर्ची मेळचे फाटली कारणां वेगळी आसात. हिंदुत्व हो जो प्रचार देशांत जो जालो आणि भाजपान तो उचलून धरलो ते एक प्रमुख मोठे कारण आसा. राम मंदिराचो प्रश्न जो आसा त्या फाटल्यान तुम्ही राम जसो की राम तुमचोच अशा प्रकारे तुम्ही जो प्रचार केलो त्याचाय काही अवशी परिणाम जालो. आमचे लोक कितें म्हणपाक आमी घडोवणे या, कायद्याप्रमाणे या, राम मंदिराक कोणेच विरोध करूंक ना. बरोबर. परंतु ते सगळें प्रकरण कोर्टान आशिल्ली, सुप्रीम कोर्टान त्या वेळार निर्णय लागूनी खुद्द राम मंदिराचो रामाक रामललाची मुर्ती दवरपाची परवानगी त्या वेळार राजीव गांधीनीच दिल्ली. हे कोणी विसरू नये. आणि अशें आसतना तुम्ही रामाकच त्या विशयाचेर लोकांचे मन विचलित झाले. तो फायदो अप्रत्यक्षरित्या भावूक मेळ्ळो गोंयांत. कारण जनता पार्टीचो भारतीय जनता पार्टीचे कार्य म्हणून ताका तो फायदो मेळत गेलो. दुसरें तुम्ही म्हणटात मोपाची गोष्ट. खरेंच तुम्ही मोपा हाडलें? प्रताप सिंग राणेंक विचारा. ते मुख्यमंत्री असताना 2 गोष्टी घडल्यो. एक, त्याच मोपा पठाराचेर बॉक्सायटची मायनिंगची परवानगी दिल्ली. त्या विरुद्ध एजिटेशन केलें रमाकांत खलपान. तुमचे मातशें तांडी आज आपल्या तुमच्या स्मृतीक. त्यावेळेचे आमचे देवू मांद्रेकर हे त्या खालचे आमदार. देवू मांद्रेकरच्या अध्यक्षतेखाली मोपा बचाव संग्राम संघर्ष समितीची स्थापना आम्ही केली. सुप्रीम कोर्टात आम्ही गेले. विधानसभेन झगडलो, इतलो झगडलो
की केन्ना म्हाकाच आश्चर्य वाटलें की इतको व्हायलंट शब्द म्हाज्या तोंडान कशे भायर सरले. त्यावेळेचे उसगांवकर मायन्स मंत्री आसले. ते नांव तेंचे रवी नाईकच्या मंत्रिमंडळात. हय. ताणें निर्णय दिलो. सुप्रीम कोर्टच्या जजान निर्णय दिल्या प्रमाणे तो निर्णय आनी तो मायनिंगचे लायसन्स कॉन्ट्रॅक्ट ताणें एका व्यक्तीक दिवन उडयले. ताका सांगलें हांवें, तुवें हियरींग केल्ली लोकां कडेन? तुमी पाळी मतदारसंघांतले, पाळीचो विभाग हो मायनिंग म्हळ्यार कसो उद्ध्वस्त जाला हें पळयलां. आनी एकच पेड्डे आमचो तालुको उरला, थंय तूं मायनिंग हाडटा परती. एक जर कुदळ बसत त्या जमनीचेर तर उसगांवकर साहब लक्षात ठेवा, रमाकांत घालप 10 घाव तुमच्या डोक्यावर घालतील त्याच कुदळीने. जे तुम्ही सांगितलं अशा प्रकारे उलयले ते रेकॉर्डेड आसा. आणि संपूर्ण सभागृह म्हाजेर जाले तूं इतको व्हायलंट उलयता काय म्हणून. हय, सगळे मागे घा, माफी मागा वगैरे वगैरे खूप त्या काळात झाले. रेकॉर्ड आसा, हो इतिहास सगळो आसा थंय. आणि त्या इतिहासांतल्यान मोपाचें संवर्धन जालें. नंतर प्रतापसिंग राणेच्या काळात नवो एअरपोर्ट आनीक जावचो अशी चर्चा लोकसभेत विधानसभेत जाली. आमी सगळ्यांनी पाठिंबो दिलो ताका. आणि इकाव इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन नावाची जी जागतीक संस्था आसा तिका गोव्यांतलो विमानतळ दुसरो खंय आसचो हेचें रिकमेंडेशन करपाक तेंचे कडेन सल्ला मागलो. ताणें गोव्याचे सगळे सर्वेक्षण वगैरे केले आणि मोपाची निश्चिती केली, तेची व्याप्ती सगळी पळोवन. तू त्या वेळार खंय आसा रे साहेबा? भाऊ तुम्ही तेव्हा कुठे होता? हा प्रश्न. त्यानंतर ते मोपाचें काम सुरू झालें. मोपाची जमीन ताब्यात घेवपाक लागले तुम्ही. त्या वेळार आमी परत आंदोलन केलें. कित्यासाठी? विरोध करण्यासाठी ना, त्यांना योग्य कॉम्पेन्सेशन योग्य वेळी तातडीन द्या. हे एक. नंबर 2, त्यांच्यो जमनी गेल्यो त्यांना त्यात नोकरीत प्राधान्य दवरा. कोकणच्या वेळार आमी तेच आंदोलन केलें. बरोबर. त्या दोन्ही आंदोलन हांव आसा. पण आज चला मोपा चला. स्थानिकांक कितल्यो नोकऱ्यो भितर मेळ्ळ्यो? अहो तूच सांग, कितल्या जाणांक मेळ्ळ्यो? भायल्या लोकांची भरणां कशी जाली त्या ठिकाणी? आणि जे जमीन गेले पळय जांच्यो जमनी तांकां प्राधान्यान कुठल्या लोकांक तुम्ही नोकरी दिल्यो? आज टॅक्सी जे चालक थंय आसात, स्थानिकांक तुम्ही सांगले ना तुमकां टॅक्सी वेवसाय तुमचो चलतलो. त्या लोकांनी रीण काडून टॅक्सीज घेतल्यो. आज तुम्ही त्यांचे त्या टॅक्सी वेवसायाचेर कितली बंधनां तुम्ही घातल्यात? खाजगी लोकांक तुम्ही कित्याक दितात थंय परवानगी? गोवा मायल्स कोण आनी कोण मायल्स तांकां तुम्ही थंय कावंटर घालपाक दितात. खरें म्हणजे तांकां कावंटर घालचो अधिकार ना. कारण ते इंटरनेटचेर ते बुकींग जाताले. तुम्ही तांकां थंय कशें दिलें? ह्या लोकांक तुम्ही शेवटी एजिटेशन केल्यानंतर एक कावंटर घालपाक जाय, पण असो भायर कॉर्नरचेर. लोक जे ते एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरतात न्ही, डिपार्चर जाता, थंय तांकां ताबडतोब तो कावंटर दिसपाक नाका आसलो थंय. कोपऱ्याक दवरलो तांकां काडून. आनी बुकींग केलें त्या बुकींगचो बरोचसो वांटो जे कितें उलयतात पळय ते आयकून आमच्यात. अशी परिस्थिती आसा. भ्रष्टाचार आसा, कमिशनचें राज्य त्या ठिकाणी चलता. ते लोक भर दिवसात रडून आपली काणी आमकां सांगत असतात. जमनीचें कॉम्पेन्सेशन मेळूंक ना. जाय जाल्यार तुमकां एक बरीच उबो करूं शकता आतां ह्या संदर्भांतलो. एनिवे दुसरें तुमी म्हणटा आयुष हॉस्पिटल घातलें. आयुष हॉस्पिटल घालपाक सत्य सांगचें आमच्या भाऊन, ती जमीन तुमकां तुमचें सरकार दीत आसलें. गोंयचें सरकार, भाजपाचें सरकार. कित्याक इतलो वेळ लागलो, वर्सां लागली? दीन आसलें. आणि एक दीस चीफ सेक्रेटरी हांव बसलो आसता, आमचे खासदार मंत्री थंय पावले आणि आमची चर्चा जाली. भाऊ खंय पावले आमचे हॉस्पिटलचें काम? जमीन दिनान मरे ते आडोवन बसल्यात. मागीर ते आनी आमी दोगूय चीफ सेक्रेटरी कडेन सांगले. तुम्ही आसले भाऊ बरोबर. हांव आसलो बरोबर त्या ठिकाणी. ऑफकोर्स येवजून थारोवन आमी वचोंक नासले. हांव गेल्लो आनी एका कामाक लागून कोइन्सिडंट आमी जाले. आणि दोगांनी मेळून आमी तांकां सांगलें की जमीन तातडीन तेंच्या कडेन बहाल करा म्हणून जमीन. त्यानंतर चालना लागली. अश्यो अनेक गोष्टी घडल्यो. भाऊंची खरं म्हळ्यार इतकं ज्येष्ठ भाऊ आसात, त्यांच्याच पक्षान भाऊंक खंय व्हरून असो बावलो कसो त्या खुर्चेर बसयतात. 6 म्हयने एका खात्यान, दुसरे वर्षभर दुसऱ्या खात्यान. अशी उचल बांगडी हांगासून थंयच्यान हांगा कितें काम करपाक जर कितें म्हाका दिसता वर कॅबिनेट मंत्री न्ही, हांकां स्वतंत्र कारभार केन्ना मेळत ना. जो स्वतंत्र कारभार म्हाका 18 म्हयने मेळ्ळो तांकां तो मेळत ना न्ही. ससे होलपट भाऊची जाल्या.
खुद्द भाजपात झाल्या बिचारे उलोवंक शकना होते मागीर ते कितें करतले कितें जावंक जाय म्हणून बाईकडे बोट दाखयतात काय तुम्ही एक स्टेटमेंट फाटल्या दिसांनी झालं भाऊन एकदा म्हळें की आपले हे लास्ट इलेक्शन मागीर ताच्या उपरांत तांचे प्रेसिडेंटान म्हळें की भाऊ ठरावचो ना केन्ना लास्ट ते पार्टी थारायतली ह्या स्टेटमेंटा कडेन कारण हो स्टेटमेंट जितलो आयकपाक सादो येतलो तितलोच आयकपाकूय मातसो डिफिकल्टी वयता एक एकदां असं हाय हे भाऊ असा इतकं जा म्हणून तर मुद्दे आनीकूय आसा गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर सगळ्यात पयलीं हांव ताजेर येता तुमी कशें पळयता ह्या सिच्युएशना कडेन आनी ताजेर तुमचें कितें एक Yes. रोड मॅप आसतलो बिकॉज आयज काल आमी भयंकर केसी पळयता अत्यंत गंभीर परिस्थिती लॉ ऑर्डरची झाली आसा विशेषतः किनारपट्टीन जर आमी फिरल्या न्ही ते सरकार आसा अशें दिश्टी पडना मोठ्या प्रमाणाचे ड्रग व्यवसाय वेशा व्यवसाय गॅमलिंग आणि जितले म्हणून दुर्बुद्धी सुचूं येता दुर्व्यसनां तुमच्यान येवजूं येता इतली त्या ठिकाणी या सगळ्या भागात आणि आता जाला फुडें कितें किनारपट्ट्यांतले आता मध्यवर्ती आणि आतील गोमंतकान भितर भितर सरपाक लागला. हय भितर सरपाक लागला अशी एक म्हण आसा की जेन्ना एक व्यसन येता पळय तें व्यसन एकटें केन्ना पावना आपले भाव भयणां घेवन तें व्यसन येता बरोबर जर दारुडो जर कोण ताका दारूची जर व्यवस्था जाली ताका शेवटी पयसो जाय तो पयशे चोरपाक पैसे चोरपाक मागीर ती भितरल्यान हातान जर सुबेज पयशे पावले तो म्हणटा मरे हेच्या परस ड्रग घेतलेलो बरो मरे तो ड्रग कडेन पावता मागीर ताका कितें तरी वेशा व्यवसाया कडेन तो वयता आनी कसल्या कडेन वयता अत्यंत हे सिनेमान हेचेर चित्रीकरण आदी खूब पर्यंत केलां, जाल्लें केलां. आसा आनी गोंयचे पिक्चरूय तशेंच तशेंच जाला अमिताभ बच्चनचे जर सिनेमा पळयत जाल्यार हे दिश्टी पडटा आनी हे चित्र आमकां देशभर दाखोवपाक जाय लोक येता हांगा आनी सरळ सरळ सांगतात ना आमी कॅझिनोन वचपाक आयल्या ना आमी हांगा मजा करणे आये हैं आमी अमूक करणे आये हैं सुंदर अरे. इंटरलँड आमचे गोंय आसा एक्चुअली पयली दक्षिण काशी जर आमी तिका म्हणटा म्हणटात हय ती कसली काशी तर खरोखर त्यासाठी सरकार आनी कोणाक दोश दितलो तूं बरोबर सरकाराकच दोशी पडटा कारण नीती सगळे सरकारूनच करपाक तूंच जाय चलोवपाक जाय बरोबर बरोबर भाई लास्टचे 2-3 क्वेश्चन विचारता फटाफट एक म्हळ्यार जो महत्वाचो मुद्दो आसा आयच्या घडयेक ताजेर उलोवचें गरजेचें आसा तो म्हळ्यार म्हादय म्हाका दिसता तुमचो सरकार कर्नाटकानूय आसा बीजेपीचो सरकार आशिल्लो तेन्नाय खुबशे हय. आमी उलयले करेक्ट तुमचे कितें हेचेर हे आसा म्हादय संदर्भात आता चित्रीकरण कंप्लीट जाल्लें आसा एक म्हणजे म्हादयचेर बांद घालून डोंगर फोडून उदक मला घेऊन गेले ड्रायव्हर झाले हय. हे घडत असताना सरकार भाजपाचे कर्नाटकान सरकार कोणाचे आसा त्याच्याकडे हांव पळोवचो ना गोंयचे हितसंबंध हे माझ्यासाठी महत्वाचे असतात आणि हे संबंध राखणे हे कर्नाटकचे सुद्धा कर्तव्य आसा बरोबर फाटल्या वेळार अशी परिस्थिती झाली की काँग्रेसचे हांगा भाजपाचे सरकार गोव्यात आणि भाजपाक ही निवडणूक जिंकूंक जाय म्हणून हांगासरल्या सरकारात त्यावेळी मनोहर पर्रीकर ताणें तांकां लो ऑब्जेक्शन दिवन उडयले लेटर दिवन उडयले ही जबाबदारी कित्याक भाऊ आमचो स्विकारिना सदानंद बाब आमचो अध्यक्ष कित्याक स्विकारिना सत्य माना न्ही तुम्ही जर सत्यवचनी रामाची जर तुम्ही पूजा करतात आम्ही करतात न्ही तर ते सांगा न्ही लोकां फुडें बरोबर आणि म्हणून हांव म्हणटा सरकार त्या ठिकाणी काँग्रेसचे आसा म्हाका लागना म्हजो प्रश्न मोठो हांवें लेटरां दिल्ली हांव एक वकील न्ही खूब वर्सां वकिली केली हांवें आनी अजुनूय करता डायरेक्टली इनडायरेक्टली चालू आसा हांवें सांगलें की हांव फुकट काम गोवा सरकारचे वकीलपत्र घेवन सुप्रीम कोर्टान उबो रावता वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल कडेन उबो रावला म्हाज्या पत्राक केराची टोपली पळय म्हणटात तशी दाखयली ह्या सरकारान हांवूच तुमकां जिंकून दितलो अशें म्हणना न्ही पण तुमच्या एफर्टाक म्हाज्या एफर्टाची कांय तरी एक भितर आनी एक बळ मेळटलें आसलें म्हादयची ही परिस्थिती बीजेपी खातीर जाल्या जरूर. BJP खातीर. जरूर जाल्या आनी कोणाक दोश दितलो फाटल्या 15 वर्सां तुमी आसात न्ही हांगा सत्तेचेर आसा कोण ऑफकोर्स ती सुरवात खूप आधी जाल्ली वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी खरी परंतु हे परवानगी दिल्यो कोणे ऍक्च्युअली बोगदे खणपाक कोणे सुरवात केली तुम्ही कशे त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले आजची नदी जी आता ती आमची सुकल्या काल आम्ही सत्तरीन आम्ही भोंवताले पळय म्हणाले न्हंयची आमच्या हे फातर पळय कशे दिसपाक लागले न्हंयतले पात्रांतले त्या आणि म्हयनोभर वता जाल्यार कांय उदकाचे थेंब नासतले साठी लढणे म्हणजे गोव्याच्या अस्तित्वासाठी लढणे आणि हांव ते काम करतलो लास्ट क्वेश्चन म्हाका सांगा भाऊ आसा तशेंच आरजेपीचो मनोज परब सुद्धा आसा गेल्या फावटी सायजेबल वोट शेअर काडलेलो तेंच्यांनी अशें म्हणटाले की तांच्या खातीरूच बीजेपीचे जायते जाण नेते निवडूनय आयले म्हणून ह्या फावटी मतां फुटतले काही प्रमाणात निवडणुकीत कोणाय तरी लावलो आज नाही
तर चुकून सुद्धा काही मतं मेळटात आम्ही समजून घेऊया. कित्याक आपण जिखपाक रावला. अरे म्हणून जाय नाल्यार कितें करतलो बिचारो. मनोज तरुण आसा, भुरगो आसा, म्हणटलो हांव येता निवडून म्हणून. ऑन ग्राउंड रियलिटी कितें आसा हें पळोवपाक जाय. पळयलें हांवें काल सत्तरेन गेला न्ही हांव. पावला लोक बीन मेळटा ते म्हाका. ते म्हणटा हय त्या वेळार तो त्या आयआयटीच्या वेळार वगैरे तेणे ते आंदोलनात तो थंय पावलो. आमकांय राग आसलो सरकारचो. हाच ती परिस्थिती ना. तो एक स्थानीक मुद्दो म्हणून आमी त्या वेळार काही मतदार इकडे तिकडे गेले. आज तो दुष्परिणाम जावचो ना. फाटल्या फावटी जो एक आमदार निवडून आयला खरो. आमचे गोंयकार जे गोंया भायर आसात, जितलो घरा पासून पयस रावता पळय तितलो त्या घरा बद्दलचे तुजें प्रेम खूब वाडटा. ग्राउंड रियलिटी वेगळी आसता. त्या लोकांनी तांकां आपापल्या लोकांक सांगलें की तांकां मतदान करा वगैरे वगैरे. आज ती परिस्थिती उरूंक ना. हे एक रेसीन आसात. ओके. तुमकां तुमचे मार्जीन कितले दिसता जिखपाचे? सुरवातीक सांगलां हांवें 30 ते 40 हजार मताधिक्यान काँग्रेसचो उमेदवार रमाकांत कलप निवडून येतलो ही पक्की खात्री. निवडून येतलो ही काळ्या दगडा वरची पांढरी रेघ पळोवन घ्या. तुमचा एक्सपिरियन्स हा तितलोच बाई म्हाका दिसता हे उतराचेरूच आमी थांबोवया आणि अशीच मुलाखती तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. गोंयचे इलेक्शन लोकसभा इलेक्शनाचे फक्त कांय दीस उरला 7 तारखेक मुजरत भायर सरून वोट करा. वोट करताना एक मात्र चिंतात की तुम्ही कोणाक वोट करता. परत परत ही गोष्ट सांगता तुमचं एक वोट आणि आमचो समाजाचो एक वोट कितलो म्हत्वाचो आसा हो लक्षात घेयात. अँड विचार करात मत मारताना पैसे घेऊन मात्र मत मारू नकात इतलेच मागता तुमचे कडेन. अँड आयज आमच्या बरोबर म्हाका दिसता भाई हांव तुमचे कडेन जेन्ना जेन्ना उलयता तेन्ना इंटरव्यू अर्दी कशी दिसता म्हाका सोंपोंक ना अशी दिसता. बट आयज टायमाचो खूब लिमीट आसा आमकां. तुमचे प्रचार सुरू आसा आनी वेळ घेना. थँक्यू भाई थँक्यू. थँक्यू तुम्ही आयले. देव बरें करूं. लोकां समोर आमची भूमिका पावता तुमच्या मार्फत. थँक्यू त्याला थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. देव बरें करूं.